सेगीत घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून 2 दिसां पयलीं कळंगूट बागा हांगाच्या टिटो मुखार रस्तो खचून थंयच्यान वचपी सेव्हरेजीचो ट्रक चेंबरा भितर अडकून उरिल्लो. सध्या हो चिल्लट रस्तो दुरुस्त करपाचें काम चालू आसा. गेलीं 8 वर्सां जालीं हो रस्तो खचपाचो प्रकार घडटा. ताका लागून हाचेर कायमचो उपाय काडपाची गरज आशिल्ल्याचें आमदार मायकल लोबो उलयलो. So every year we are having this problem. हो आधी नल्ला आसलो कलंगूट टू बागा वचपी रिवराक मेवपी तो नल्ला तेजो आदीसून रोड जाला आनी उदक जे वयता आनी इतलो जो पावस येयला गेली 10 दीस जाले पावस नॉन स्टॉप येयलो आहा तितूनसून इतली उमळ जावन तो हे बसला आनी कोणची रेंव ही रेंव जी आहा ती कोणाची ती फुडें गेल्ली आहा म्हणजे झोरे मोठे जाल्ले आहा सकलासून आनी रेंव फुडें गेल्ले आहा तो रोड सीम जालो थिंगा आनी आतां रिपेरींग चालू आहा आनी म्हाका दिसता हे 2-3 दिसां भितर पावस मातसो कमी जालो जाल्यार वी वील ब्रिंग द जेट नॅचर एंड रिपेर इट फुल्ली. आतां लोबर घातलेलो आहा लेस दॅन 12 आवर्स आमी लोबर घातलो पूण सींग जायत आहा तें थिंगा गेले जाल्यार मातशें फुडें सींग जाता. इट्स नॉट अबावट बॅड रोड वर्क or that sewerage network घातले पूण ती जमीन जी आहा ती रेंव कट सगळी रेंव ताची कंप्लीट रेंव ती आनी रेंव इतलो पावस येयले काय ही रेंव फुडें शिफ्ट जाता मूव जाता त्या खातीर जो हे घातल्या पोंदाक चेंबर्स घातले ते बरे व्हडले चेंबर्स आहा 2-3 मनीस भितर रावंक जाता पळय तितलो व्हडले चेंबर आहा म्हणजे हायटीन. सो ते कितें जाता की रेंव जी तेजे सायडीक आहा ती फुडें गेले काय रोड सींग जाता त्या खातीर म्हाका दिसता हेजेर